क्लियर कट सांगलें जेन्ना म्हाजें रेजोल्युशन आसा म्हाका रायट आसा उलोवपाक आनी म्हाका जेन्ना म्हाजें जाल्ले नंतर तुमी उलया मात तें सगळें कितें जालें आपूण जावन आपुणूच उलोवपाक सोदता एक तो पॉयंट ऑफ ऑर्डर काडटा बाकीचे तुमी पळयलां आसतलें बाकीचे जेन्ना आमदार उलयता तेंकां सगळ्यांक उलोवपाक दिता पूण हांव जेन्ना उलयता तेन्ना एवरी टायम ते म्हाका खंय ना खंय टोकपाक सोदता म्हाका कट ऑफ करपाक सोदता ही जी आयज BJP जाल्ली आसा आमी जेन्ना उलोवंक सोदता जावं आमी कितें काडपाक सोदता तेन्ना हे एक्सपोज जाता आनी ताका लागून ते खंय ना खंय चावता आनी ही एक्शन प्लॅन आपणाचो स्टार्ट. विरेश तुवें तुजी प्रेस जातकीर रुदोल्फान भायर येयला आनी आमकां बायट दिली की गोंयकारूय खंय स्लम्सांनी रावता धारावी सारके स्लम्स आसा कर्नाटकान स्लम्स आसा थंय गोंयकारूय रावता म्हणटा तुमी जर हांगा एक्शन घेतलें जाल्यार त्या लोकांचें कितें जातलें काय म्हणटा ते पळय तेणें हांव तेजी प्रेस आयकतालो तेणें म्हटलें की भायर जे कोण गेल्या लंडन सारके UKन गेल्ले आसा तेंचें कितें भायर दुसऱ्या स्टेटीन गेल्या तेंचें कितें हांव तांकां इतलेंच सांगपाक सोदता जे आमचे गोंयकार भायर गेल्या ते इनलिगलिटी प्रमोट करिना आमी हें क्लियर कट घातलेलें की इनलिगल जी स्लम्स जाल्ली आसा इनलिगल कन्स्ट्रक्शन घरां बांदलेली आसा आनी एन्क्रोचमेंट केल्लो आसा हेजेर घातलेलें आसा आतां ताका हांव चॅलेंज करपाक सोदता हो जो रुदोल्फ आसा ताका हांव चॅलेंज करपाक सोदता तो कितले वर्सां कोण कोण आसले पळय इतले वर्सां ते सगळ्यांक खबर आसा तें हांव डिटेलान सांगिना पण हेका चॅलेंज करपाक सोदता हांव तेजे कडेन हाडून फायल दिता इनलिगलिटीची सगळी जी थंय जाल्ली आसा तूं एक्शन घेता नाल्यार पळोवया तुवेंनूच हाडून फायल टेबल करची आनी मिनिस्टराक दिवची जाल्यार तुमी एक्शन घेवची सरकारूच तुमचो आसा सो तुमी जेन्ना म्हणटा इनलिगलिटी एक सायडीन तूं म्हणटा की आमी तांकां प्रोटेक्ट करूंक जाय हें करूंक जाय आनी दुसऱ्या सायडीन म्हणटा तूं गोंयकार दुसरे कडेन गेल्या आनी हें केलें सो कोण गोंयकार तेवूय सांगचें ताणें खंयचे गोंयकार आसा आनी तेंच्यांनी इनलिगलिटी केल्या हांव तुका प्रूफ हाडून दाखयता कोण हे जे इनलिगलिटी कोणान केल्या हांव फायल तुका हाडून दिता तूं पळोवया कितलें एक्शन घेता ती. ओके विरेश मिनिस्टर्सांनी अशें सांगलें की जे तुमी क्वेश्चन रेज केल्ले तितून खंय तरी 5 डिपार्टमेंट इनवॉल्व जाता आनी 5 डिपार्टमेंट तुमी एकदांच वयर करचो की त्या डिपार्टमेंटाच्या टायमार त्या डिपार्टमेंटाचे शुगर हाडून पळय बेजिकली जेन्ना आमी हें रेजोल्युशन घातलेलें आमी सगळे डिपार्टमेंटाक हें घातलेलें पूण मेन जो डिपार्टमेंट आसा तो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट म्हणून तेंच्यांनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट घातलो आमी सगळे डिपार्टमेंटाक घातले आनी जेन्ना इंटरकनेक्टेड आसा आतां बाकीचे जेन्ना उलयता तेन्ना बाकीचे रेजोल्युशन्साक बाकीचे डिपार्टमेंटा बाबतीनूय उलयता बट तें तेंच्यांनी पळोवंक तुमी पळयलां आसतलें तुमी प्रेस सगळे आसा हांगा आनी तुमी जेन्ना पळयता तेन्ना बाकीचे डिपार्टमेंटाक मेन्शन करता हांव कितें सांगता बट जे मेन डिपार्टमेंट विथ आमी जो सुप्रीम कोर्टाची जी ऑर्डर आसा ती डायरेक्शन 3023 हो जो 2011ची जी ऑर्डर आसा ही ऑर्डरीन क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा डायरेक्शन दिल्लें आसा स्टेट गव्हर्मेंटाक आनी CSची रिप्लाय आसा तिचेर जो चीफ सेक्रेटरी गोंयचो त्या टायमाचो चीफ सेक्रेटरी आसा तेची रिप्लाय आसा आनी तेणें सांगलां की आमकां जेन्ना कंप्लेन येतली तेन्ना आमी वेकेट करतले म्हणून आनी रिस्टोर लँड आमचो रिस्टोर करतले मात हें कित्याक लावन जायना कित्याक हे जी सगळी आसा ती कनेक्शनां कितें आसा ती आयज तुमकां सगळ्यांक कळिल्ली आसा. मायकल लोबोन असो स्टेटमेंट केला ते म्हणटात कलंगूट जे आसा ते म्हणटा एकूय अशें इल्लिगल हें ना म्हणटा ते गव्हर्मेंट ऑर कमोन तितून पळय मायकल लोबोचे जे टायम टू टायम आमी सगळे एक्सपोज करतले मायकल लोबोचे कोण आसा कितें आसा इनलिगलिटी आसा काय ना तेका सगळी खबर आसतली काय ना तो आपूण लिपोवन रावंक सोदता पण तेजे इनलिगलिटी खंय खंय आसा पळय ती गेले ते फावट आमची रेव्होल्युशनरी गोवन्सची जी टीम गेल्ली तेन्ना तेणी केल्ली आसा विथ डॉक्युमेंट्स आमी दाखयल्ले आसा आनी SITनूय फायल केल्ली आसा कंप्लेन बट हेजेर अजून पर्यंत कांयच एक्शन येवना अजून पर्यंत रिप्लाय कांय दिवना तशी बाकीची खंय खंय इनलिगलिटी जाता ती आमी फूल मायकल लोबो म्हणटा तुवें येवपाचें म्हणटा वांगडा आनी दाखोवपाचें म्हणटा अशें न्हू प्रायवेट प्रॉपर्टीचें दाखोवप ना म्हणटा तो म्हणटा गव्हर्मेंट नाल्यार कोमोनदाद खंयच्या जाग्याचेर आसा जाल्यार दाखय म्हणटा तो. सो बरें केलें तेणें आपणाच्या तोंडांच्यान सांगलें तें आमी तेका चॅलेंज जी तेणें दिल्या पळय ती आमी एक्सेप्ट करता आनी तेका खंयची जी गव्हर्मेंट जो कोमोनदाद प्रॉपर्टी आसा ती दाखोवन दिता मागीर पळोवया तो मागीर कितें करता तो विथ प्रेसा माध्यमांतून आमी दाखयता तांकां. ओके थँक्यू.